Two stalls were cleared from the Vasco Damodar Saptah fair after Hindu organizations raised objections. They complained to MMC chairperson Girish Borkar, stating that the stalls were promoting books and pamphlets of other religions, which they claimed hurt Hindu sentiments during the Bhajani Saptah festival. कोण ताका विचारले बाबा हे कितें तर तो सांगपा लागला आमकां की बाबा ना तुमचे ब्रह्मा विष्णू महेश हे केन्ना ना केन्ना मरतले आं हे खरें देव न्हू हेजे पेक्षा व्हडलो देव आहा तो कबीर देव परमात्मा अशें म्हणना फुडें आमकां मातशें विचित्र जालां मागीर फुडें सांगपा लागला हे तुमी देवाच्या तुमचे हिंदू प्रथा प्रमाणे तुमी जे हें घालता श्राद्ध बिरात ते तुमी खंय तरी बंद करचें म्हणून कित्याक हें गितान बरयलां म्हणून सांगपा लागलो आमकां आनी गिताचे आमकां अध्याय आनी श्लोक सांगपा लागलो आमी ते डावनलोड करून ताका दाखयले बाबा ह्या श्लोकान हें खंय बरयल्लें आसा तें तुमी आमकां दाखया म्हणून त्या बरोबर आपूच जाल्या आनी वेगळे आमचे आरोप करपाक लागले आमकां कळ्ळें की ह्या धर्माच्या नांवान कितें तरी गोड बंगाल करता आनी धर्माची विठंबना करता आनी धर्माच्या एगेन्स्ट वावरपा खातीर करता म्हणून आमी इमिडिएटली ताका थंयसर थांबयलें ताका सांगलें बाबा तुमचे स्टॉल बंद करा की रिसर कंप्लेंट आमी सीपीक दिली सीपी थंय येयलो सीपीन पळयलें की कशा प्रकारे विठंबना केला कशा प्रकारे ओम जो आहा तो मॉडिफाय करून ताका फाटल्यान खुरीज लावन तेंच्यांनी तो बुकां छापून हाडलेली पळय तेजेर आमकां कळ्ळें की हे बाबा धार्मीक लोक न्हू हे अधर्मी लोक त्यांना ह्यांच्या खातीर स्टॉप करप हेका अत्यंत गरज जातली हे जाल्यार पयल्या प्रकरण सकाळचें दुसरें सांजचें कितें जालें आमी सगळ्याची फेरी मारतना पयलें आमी फेरी मारून एक मारा हें करपाक गेल्ले आमी निरीक्षण करपाक गेल्ले ते निरीक्षण करतना आमकां अशी दिश्टी पडलें की एक स्टॉल महालक्ष्मी स्वीट आपल्या बाजाराचें दुकान आसा तेच्या ऑपोजीट एक तेंच्यांनी हें घातलें शॉप घातलें त्या शॉपार पयलीं तेंच्यांनी फक्त भुरग्यांचे फोटो लायले मागीर सांज जाता जाता तेंच्यांनी आपली ती देवाची प्रचाराची पुस्तकां हाडून दवरली आमी थंय वचून ताका विचारलें पयलीं बरेंशें विचारलें बाबा तुमी पुस्तकाची हें करता पळय हे दामोदर देवाचो सप्ताह हो हिंदू फेस्टिवल तेन्ना हेजो प्रचार तुमी कित्याक करता तो म्हणल्यार आमचो रायट आमी जाय ते करतले अशा प्रकारचे आमकां म्हणलें न्ही म्हटलें हो रायट न्ही म्हटलें ते दुसऱ्या जे धर्माचे जे लोक जे फेस्टिवल त्या धर्मापासून आपल्या धर्माचा प्रचार करप हे अतिशय चुकीची गजाल तांकां रिसर आमी पटोवन दिल्ल्या गोश्टी तांकां सांगलें बाबा हे आनी अक्षरशः त्या टायमार आमी सीपीक हांगा आपयलो थिंगा आनी सीपीन ताका सांगलें की आमी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा सेलिंग ऑफ नॉन वेज सप्ता स्टॉल किंवा खंयच्या अन्य धर्माचे पुस्तकां ते वाटप हे कायद्यान बंदी घातल्या आमी कित्याक आमकां हांगसर कम्युनल रीफ नाका आमी सगळे मेळून मिसळून आमी सप्ता साजरो करताले मागीर हे अकस्मात तुमी आपल्या धर्माचो प्रचार करप आनी दामोदराचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दामोदराच्या श्रद्धा जी आहा पळय तिचेर आघात केल्या सारको आसलो आतां हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आमकां जाय आसलें कितें आमचे सप्ता खावपाक न्हू ते पुर्वीच्या मूळ स्वरुपान आसपाक जाय आमकां कशा प्रकारचे हितून कसलोच भेदभाव ना आमी सगळ्या धर्मांक मानता तेंच्या आमकां तेंच्या बद्दल आदर आसा कारण तेंच्यांनी आमच्या श्रद्धेचो आदर करून अशा प्रकारचे कृत्य थांबोवचे इतकी आमी विनंती करून ते स्टॉप आमी शॉप तेंकां बंद करपाक लागले आमी पयल्याच सप्तकाच्या पयलीं 2 म्हयन्या पयलीं आमी मिटींग घेवन सांगलेलें हांगा नॉन वेज ना जाल्यार खंयच्याच धर्माची पुस्तकां ही विकली जावची ना म्हणून आनी आमचे सगळे हिंदू रक्षक आहात आनी तेंच्यांनी लेटरां केल्ली सगळे जितली मुरगांवान जितले देवस्थानां तेंच्यांनी लेटरां केल्ली बाबा ह्यो गोश्टी हांगा जावपाक जायना म्हणून सप्तकाक आनी तेंचेय रायट आनी आमी पयलीं सांगलेलें खंयचोय धर्म आसूं ज्या धर्मान आतां कोणाचें आतां हांगा फेस्त आहा आनी कितें जाल्यार आमच्या धर्माचें थंय विकपाचें कांय ना महिलांचें कितें आसल्यार थंय विकपाचें ना महिलांचें कितें आसल्यार ते क्रिस्तांवाचें नाल्यार दुसरें कित्याक हितून भावना लोकांची दुखावता लोक बेजारता आनी हें जाता आनी हे सगळ्याक आतां असं जाल्लेलें आसलेलें म्हणून हो डिसिजन घेवन पावले आनी हे डिसिजनान बरें जालें बाबा लोकांक आमी सांगून पासून 1-2 जाग्याचेर इन्सिडंट घडलो आनी त्या इन्सिडंटाचेर हांव थंय पावलो हेंच्यांनी फोन मारून हांव पावलो आमी अशें ना कित्याक बाबा आनी आमी ताका प्रॉमीस केलेलें तुमकां कोणाची गरज ना हांव थंय पावता म्हणून ताका सांगलेलें आनी आमी दोनूय इन्सिडंट आमी पावले आनी खंय आहा ते आमी मिटोवन ताका काबार केलें एक इन्सिडंट आसलो ते हे आमचेच वास्कोचेच मनीस आसलेले कळ्ळें तुका म्हणून आमकां खंय तरी बाबा चल आसूं एक चान्स दिवया आनी ते खंय तरी सुदरोवनी म्हटलें ताका आमी एक चान्स दिलो आनी ते थंयसरले काडले आनी दुसरेय काडले आनी फुडें अशें सांगता येना सप्तक खंयचोय आसूं न्ही खंयचीय जात्रा आसूं ती खंयच्याय पेरचो आपणाचे धर्म आपूण घेवन बसपाचो दुसऱ्या धर्माच्या हितून इंटरफियर जावचें न्हू गेल्या वर्सा ही गजाल घडली म्हणून ह्या फावटी आमची ते बायबलाचे बुकां बिकां बंद करपाचे म्हूण ठरले कितें लागून जालें एका त्या बायबल ते दुकानांतल्यान एक 4 बायलां आयलीं आनी आमच्या लायनीक रावल्ल्या त्या फुलां आनी नाल्ल बी घेवन उबे रावल्ले लायनीक आनी तिका येवन ते पत्रक दिले आनी सांगपाक लागले की हो जेजू जे आहा पळय तो सगळ्यांत हे श्रेश्ठ आनी हे हाका तुमी बिलीव करा जेन्ना ती बायल जी आहा पळय तूं म्हाका दिवपाक कोण
म्हणून बाचाबाच जाली तेन्ना आमकां कळलें की अशें जालें म्हणून. तेन्ना तिजेर वाद करपाक ते लोक गेले, बायलां 4 बायलां जे लायनीक रावल्ले पळय तिजे वयर गेली. तेन्ना तांचे लोक आयले, व्हडलो हें जालें म्हणटकूच ती धांवून गेली, ओडून घेवन गेली तिका. म्हणटकूच हें मागीर आमकां कळलें, सांजे सुमार कळलें, म्हणून आमी हें डिसिजन घेतलां. अशें जावंक जायना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.